नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. धारगळ सनबर्न विशयाचेर पळोवपाक मेळ्ळ्यो दोन बाजू. एके वटेन पंचायत मंडळाचो सनबर्नाक तेंको तर दुसरे वटेन थळाव्या आमदारांसयत धारगळकारांनी घेतली सनबर्ना आड ठाम भूमिका. उमळीदाद जमनीचेर येवपी खासगी विद्यापीठां आड तियेच्या लोकांनी केलें आंदोलन. गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार व्हरतले मोर्चा. आदलो आमदार किरण कांदोळकरांची शिटकावणी. नोकऱ्यो विकून प्रशासनात भ्रष्टाचार हाडपी सरकाराक शेवटून मारात भायर. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईचे तरणाट्यांक आवाहन. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज वाठारांतल्यान उखलून कांपालार घाल्लो वड निमणे मेलो. वडाचो रूख वाटोवपा खातीर जायत्या जाणांनी केल्लें आंदोलन. गोंयच्या फामाद काब दे राम किल्ल्याच्या देखरेखी कडेन सरकारान केला दुर्लक्ष. संबंधीत प्रशासनान घालचें लक्ष. पर्यटकांक मेळोवन दिवच्यो गरजेच्यो सोय सुविधा थळाव्यांची मागणी. आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंट होल्डरांक लाखांनी रुपयांची तोपी घालपी तन्वी आड आनीक 5 कागाळी. आता मेरेन वट्ट 24 कागाळी दाखल. 4 गुन्यांव नोंद. धारगळी सनबर्न विशयाचेर दोन बाजू. एके वटेन पंचायत मंडळाचो सनबर्नाक तेंको तर दुसरे वटेन थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकारा सयत धारगळच्या थळाव्यांनी पंचायती सामकार एकठांय येवन सनबर्न विरोधात खर आंदोलन केलें. पळयात. धारगळी सनबर्न विशयाचेर दोन बाजू. पंचायत मंडळान सनबर्नाक तेंको जाहीर केला. सोमाराक ह्या विशयाचेर पंचायत मंडळ आपलो निर्णय जाहीर करपाचे आसा. तेच फाटभुंयेर आयतारा जाल्ले हे बसकेत लोकांनी तशेंच पंचायत मंडळान सनबर्नाक तेंको जाहीर केला. ऐकात. आमचे जे प्रोजेक्ट्स येता नाजाल्यार आमचो फ्लायओव्हर जावंक ना पण आमी धारगळ पंचायतीसून लिगली प्रत्येक पंचायतीक आमी नोटीसी पावयलेले आव्हान केल्लें की तुमी आमकां सपोर्ट करा म्हणून. त्या टायमार हे लोक कोणूच येवंक ना. कळ्ळें. थोड्या लोकांनी आमी एक प्रेस आयकली की तेतून तो सांगता की RMC प्लांट कित्याक आमकां खबर आहा आमी तेच्या खातीर ऑन ग्रावंड उतरलेले. तो सांगता की 10 लोकांक जायो आसलो आनी एका लोकांक नाका म्हणून खंय बंद करूं शकना. हांव ताका सांगूंक सोदता तुका जर खबर ना जाल्यार तूं तेचेर उलोवं नाका. आनी जर तुका खबर आहा जाल्यार तूं येवन फुड्यान कितें तें उलय. आमी तेचेर तुका डिटेल दिता. कित्याक हांगासर लोकांची अशी परिस्थिती जाल्या की फाल्यां भुरगीं जातलीं तांकां सुद्दां लंग कॅन्सराचें हें जावपाची शक्यता. कित्याक सिमेंटाचो ह्यो RMC प्लांट ऑल ओव्हर इंडिया समज बंद केल्लो आहा. तो आतां हांगासर येयल्लो आहा आनी हेचेर कोण उलोवपाक तयार ना. पूण एक 3 दिसाचो ह्यो आहा पळय हेचेर लोक सगळे येतात. आनी हांव मागता जर तेंचे कडेन आहा जाल्यार तें धारगळचे कितके आहा तें दाखोवपाचें आनी भायले कितके आहा तें दाखोवपाचें. पहिल्या वर्गात आसा त्या भायर फुडल्यान हाडलेले आहात हे तुमकां कळटलें. आणि जर खरंच जर धारगळचे गीत चिंतणार आहात जाल्यार त्या धारगळीन कितें तरी एक बाबा बरो इव्हेंट जाता. एक म्हाजें एक म्हणणें आहा ह्या EDM फेस्टिवलाक कांयशे प्रिकॉशन आसा की हा सावंड जो आसा पळय सावंड आमचें एक म्हणणें आसा की तांच्यांनी एक जॉयंट मिटींग घेवपाची की EDM फेस्टिवला बरोबर आमचे SP मग त्यांच्या वांगडा एक मिटींग घेवची आणि त्यांच्या कडल्यान क्लियरन्स घेवचे की बाबा थंय त्या पोर्शनाक इलिगलिटी जावची ना. थंय भायर असले अंमली पदार्थ विक्री जावचे ना थंयसर कसलेच अंमली पदार्थ जावं इलिगलिटी जावचे ना हेची खबर. दुसरी सावंड म्हणटा पळय ते सावंडाचे ते परमिशन घेतले. माझे अशें एक तांकां एक रिक्वेस्ट आहा की जो रेंज आसा पळय रेंज 500 मिटराचो अंतर आहा पळय तो तेणी 200 मिटराचो अंतरान सावंड तो दवरपाचो. कित्याक 500 मिटर चड लावड दवरपाचो ना आनी 10च्या पयलीं शटडावन करपाचो की जेणे करून तेचो कोणाक आमच्या धारगळ रहिवास्यांक जावं कोणाक जाणटे वर्ग आहा जावं कोण हॉस्पिटल आहा त्या हॉस्पिटलाक तेचो त्रास जावंक जायना. अशें म्हाजें मत आसा की तांकां हेंच्यांनी पंचायत बॉडींनी तांकां एक जॉयंटली मिटींग घेवन तांकां वेवस्थीत तेच्या बद्दल सगळी म्हायती दिवपाची आणि ती म्हायती तेंच्यांनी आमकां कन्वे करपाची. फक्त धारगळीच न्हय तर पुराय पेडणे तालुक्यात आमकां सनबर्न नाका. आपल्याक विश्वासात घेनासतना धारगळे सनबर्न आयोजनाचो यत्न केला. सत्तेत आसून लेगीत आपल्याक दर वेळा थळाव्यां खातीर रस्त्यार देऊन आंदोलनात वांटो घेवचो पडटा अशें म्हणीत आमदार प्रवीण आल्लेकारान सनबर्न विरोधात आयोजीत आंदोलनात वांटो घेतलो. सोमारा पंचायतीत जावपी बसकेत जर सनबर्न आयोजनाक परवानगी दिली तर फुडें आपूण कितें तें दाखोवन दितलो अशा आक्रमक भुमिकेत थळावो आमदार आल्लेकार पळोवपाक मेळ्ळो. रिहॅबिलिटेशन सेंटर जे आपण शिरू आसा गोंयांत
झिरो आसा बारा खूप मेळटली होलसेल खूप मेळटले ड्रग्स दिवपा नंतर जंक्शनां खूप मेळटली अंडरग्राउंड खूप मेळटले पूण रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स कांय पावपाचे ना आनी जेन्ना ड्रग्सान गेल्लो भुरगो जेन्ना भायर सरना तेन्ना तो झोंबी जावन पावता झोंबी एकदम सच म्हणा गुगलाचेर पळया झोंबी जाता तेन्ना कशे पावता जे धारगळचे स्पेशली धारगळचे सगळ्या ग्रामस्थांना हांव नमन करता आणि ह्या उपस्थित या सभेक जे पेडणे हे धारगळ गांव जो वाचोवपाक लागून तुम्ही पुढाकार घेतला खरोखरच हांव तुमचे कोटी कोटी प्रणाम करता। सगळ्यांत पयलीं मुख्य आणि प्रामुख्यान हांव आमदार प्रवीण आर्लेकर हेंचे कौतुक आणि अभिनंदन करता कारण त्यांनी स्वतः एक आमदार एक MLA म्हणून हांगासर एक कसा येवना तर हे पेडणे गांव वाचोवपाक येयले हांगासर हांव मागता आता गोष्ट म्हणल्यार ती सन्मानाची हो सन्मान जो आसा हो पेडणेकरांक लागून न्हू हो सन्मान जो आसा हो पेडणेकरांक परवडतो ना हो सन्मान जो आसा हो भायल्या लोकांक आमच्या पेडण्यान नाचोवपाक सो EDM जो म्हणटा पळय इलेक्ट्रॉनिक डान्स आणि जो म्युझिक जो ही आमची बायलां भयणां हांगासर नाचपाक वचना हे अशें जाल्लेलें आहा ह्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान हो टुरिझम मिनिस्टर आणि हो मानवाचो आमदार हांव डायरेक्ट आरोप करता तेचेर हे जे त्रिकूट आसा हो पेडणे गांव उजवाड करपाक लागून हे अशें जालें की घर माझे आंगण माझे आणि लग्न होण्याचे भायल्या लोकांचे हे पेडणे गाव हो आमचो आणि हे सन्मान कोणाक हो प्रश्न जावन आसा आमच्या मांद्रेसून सरपंच तसेच पंच तसेच आमचे मांद्रा गांवसून सगळे खुबशे हांगासर हांगा जमलेल्या महिला वर्ग तसेच आमचे धारगळसूनय सगळे जाण आयज रस्त्यार येयल्ले आसा आयज हो सांगपण हो आमकां पेडणेकरांक नाका म्हणून सगळ्यांनी पयलींच सांगलेले आणि म्हाजो एक स्टेटमेंट असो आसलो ते पेडणेकरांक नाका जाल्यार ते बी म्हाकाय बी नाका तेका लागून आयज जो हांव भायर सरलेलो आसा आमच्या पेडणेकार सगळ्यां वांगडा तशेंच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता हो पेडण्यान न्हू आख्या तालुक्यानूच हो आमकां सांगपाक नाका कित्याक आयज आमकां पेडणे तालुक्याचे बी हांगासर सपोर्ट करूंक येयल्ले आसा कित्याक हांव तुमकां सांगूंक सोदता जे पळय आमच्या पेडण्यान कितें वायट घटना घडटा आनी समज तालुक्यान घडली जाल्यार हांव सदांच थंयसर पयलो उबो आसतलो तशेंच आयज म्हाका ना विश्वासान घेता आयज तेंच्यांनी हो सांगपणाचो हांगासर इव्हेंट हाडपाचो विचार केलो जेन्ना म्हाका विश्वासान घेतलेलोय बी जाल्यार निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपी खासगी विद्यापीठार थळाव्यांनी लोकांनी आयतारा आंदोलन केले। विद्यापीठां खातीर 6.33 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विकपाक काडिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। देखून ह्या विद्यापीठार आमी खर आंदोलन करतले तशेंच गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरतले म्हणून आदलो आमदार किरण कानोळकरान शिटकावणी दिल्या। आज हो जो दोंगर आहा ज्या जाग्यार ही वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणून येता 2 लाख स्क्वेअर मीटरची जमीन दिल्ली आहा आणि 6,33,000 जमीनची डिमार्केट केल्ली आहा। थोड्या जाणांक कितें दिसता ना आमची अजून जमीन वचना तितून आमी कित्याक उलोवया पण एक लक्षात धरात 6,33,000 स्क्वेअर मीटर जमीन फाल्यां एक फावट युनिव्हर्सिटी येयली की सायडीची जमीन तुमची वयतली पण ही जी युनिव्हर्सिटी येता हो जो तुम्ही स्पॉट वचून पळयशात जायत्या पत्रकारांनी हो स्पॉट वचून पळयल्लो आहा ह्या स्पॉटाचेर ह्या जाग्याचेर वयर जर टेकडेर उबो रावत जाल्यार पणजे मेरेन आमचे समुद्र दिसता पणजेन मांडवी नदी दिसता सगळ्या गोंयचो म्हणजे मॅक्झिमम गोंयचो सैम्य दिसता आणि एकाच लागून ह्या भायल्या लोकांचो भायल्या युनिव्हर्सिटीचो खरी म्हणचे जाल्यार म्हाका एक डावट आहा ती खरीच युनिव्हर्सिटी हाडटले काय कितें काय 5 वर्सां 10 वर्सां युनिव्हर्सिटी चलयतले आणि मागीर चलना म्हणटले आनी कन्वर्ट इंटू हॉटेल बिझनेस किंवा हेर बिझनेसांनी हे कन्वर्ट करतले काय कितें
तिनाय म्हणजे डावट येता. सो हेका लागून म्हाका दिसता लोकांनी जागे जावपाची गरज आहा. लोक जागे जाल्ले आहा. हांवें सांगलें तशें ही युनिवर्सिटीचो जर हो धंदो तुमी बंद करिनात, हो सैम्य जो पिड्ड्यार करपाक जे उठलेला हें जर तुमी बंद करिनात जाल्यार फुडाराक आमी तुज्या घरा कडेन तुज्या बंगल्याचेर तुका आमी वाटेन भोवंक दिवचे ना पळय, वचत थंयसर आमी निदर्शनां करपाक येतले. तुज्या प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी निदर्शनां करपाक येतले, काळे बावटे दाखयतले. आज जी उपस्थिती पळोवन ही युनिवर्सिटी जावची ना हें हांव आतांच सांगता. कारण जर तुमी सगळे एक जाल्यात जाल्यार युनिवर्सिटी जावची ना. कित्याक आमकां युनिवर्सिटी नाका अशें नासलें. भुरग्यांक शिक्षण जाय खरें आसा, पूण जे कायदे आसले ते फॉलोअप करूंक ना. आतां कोंबले जातीन आमच्या थोड्या भावांक नोटीसी धाडल्यात. हो एक चुट्ट्याचो सोरोप म्हणटा पळय तसलो धाडलेलो आहा, भियो नाका. हो चुट्ट्यांचे आसले सोरोप खूब येतात आनी खूब वयतात. तुमकां सांगपाचें जर हेंच्यांनी कोंबले जातीचे प्रोसिजर फॉलोअप केल्ले जाल्यार आयज पर्यंत खंयची नोटीस मारलेली की बाबा ही जनरल बॉडी मिटींग जाल्यार ती पब्लीश करपाक जाय आसता. गॅजेट आनी पेपराचेर खंयच्या तरी नाका जाल्ल्या पेपराचेर दिवन लोकांक जुपारुस्तमपणां कित्याक करतात. जर तुमकां खरें जर हें आसलें म्हणजे तुमकां ही युनिवर्सिटी दिवं सगळ्या जनकारांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें. तांकांय दाखोवन दिवपाक जाय आसलें की बाबा ही युनिवर्सिटी दिवया काय नाका म्हणून. हो हक्क गांवकारांचो जणकाराचो आसता. सरकार लोकांच्यो नोकऱ्यो विकता, तांचे पयशे खाता. योग्य उमेदवाराक नोकरी मेळना आनी ताकाच लागून प्रशासनात भ्रष्टाचाराक वाव मेळटा. देखून तरणाट्यांनी भ्रष्टाचारात घुस्पल्ल्या सरकाराक शेवटून भायर मारपाक जाय अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. फातोडे आयोजीत केल्ल्या नोकर भरती मेळाव्याच्या उक्तावणा वेळार विजय उलयतालो. 55% of the people are less than 45 years of age. फुडले इलेक्शन मेरेन हें जावपाचें आनी अशें आसतना हे लोकांक जर तूं न्याय दिना जाल्यार हे लोकांचें काम जाता, हे लोकांचें कर्तव्य जाता की असले सरकाराक हुमटावन भायर मारप. कित्याक हो सरकार तांच्यो नोकऱ्यो विकता, पयशे खाता, मेरिटोरियस लोकांक चान्स दिना, करप्शन सिस्टमान हाडटा, जाचे खातीर करप्शन वाडटा आनी गोंयकारांक आनी गोंयकारपणाक कांयच वाव मेळना. फुडली पिळगी गोंयांत जर रावतली जाल्यार तांचें कर्तव्य जाता गोंयांत बरी बदल हाडून दिवपाची. ही जर हाडना जाल्यार आमकां फुडार ना. बऱ्यो कंपनीज गोंयांत येतात, तातूंत गोंयकार लोक कित्याक लागले? सरकार कित्याक एफर्ट करना? बाय इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज नॉट हॅपनिंग बिटवीन लेबर, एज्युकेशन, स्कील डेव्हलपमेंट. हें जावपाक जाय आसलें. एंड दॅट कॅनॉट बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. इट हॅज टू बी हेडेड बाय अ टेक्नोक्रेट. इट हॅज टू बी हेडेड बाय अ पर्सन हू डज नॉट लूक एट बायस. आपूण साखळेचो म्हणून ताका जॉब दिवप ना, आपूण वाळपयचो म्हणून ताका जॉब दिवप ना. जो कोण मेरीट आसा ताका जॉब मेळपाक जाय. आज आमी हांगा जे केलां भायलेय लोक आयिल्ले आहा, आमी खंयच येवंक ना पयल्यान सांगूं ना की आमचेच मनशांक लागप. तशें ना. पूण आतां आमचो हांव ह्या मतदारसंघाचो आमदार म्हणटकच चड हांगाचे भुरगे आयले आसत. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सांतिनेज वाठारांतल्यान काडून कांपालार घाल्लो वड निमणे मेलो. हो वड वाटावपा खातीर थळावे लोक तशेंच पर्यावरण मोगी रस्त्यार देविल्ले. लोकांच्या दबावा उपरांत प्रशासनान हो वड कांपालार व्हरून घाल्लो. पळयात पुराय बातमी. स्मार्ट सिटीच्या कामात आडखळ थारता म्हूण प्रशासनान सांतिनेज वाठारांतल्या वडाच्यो खांदयो मारिल्ल्यो. खरेपणी ह्या वडाक कातरून उडोवपाचो विचार आशिल्लो, पूण थळावे लोक आनी पर्यावरण मोग्यांनी बोवाळ केल्ल्यान फाटल्या एप्रिलांत ह्या वडाक कांपालार व्हरून घातिल्लो. कांय दिसांनी वडाच्या रुखाक कोंबऱ्यो फुटिल्ल्यो, पूण आतां 7 म्हयन्या उपरांत तो रूख निमणे मेलो. आमी आसात कांपाल, जे बालभवनाचे ओपोजीट जो नवीन स्टेडियम आसा ते स्टेडियमाचे हांगा आसात. आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात हें वडाचें झाड. हें जें झाड आसा ह्या झाडाची स्टोरी तुमी हे फाटले हें जें वर्स गेलां त्या वर्साक खूब अशी आयकली आसतली. सांतेनीज जे शीतल हॉटेल आशिल्लें त्या हॉटेला कडेन हें झाड आशिल्लें. मागीर स्मार्ट सिटीचें जेन्ना काम थंय सुरू जालें तेन्ना हें झाड मारपाची ऑर्डर येयली. तेन्ना हें झाड जेन्ना मारपाची ऑर्डर येयली तेन्ना खुबशे अशे आंदोलन करपी जे एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली जे एक्टिविस्ट आसात त्या एक्टिविस्टांनी खूब असो बोवाळ केलो आनीक हें झाड वाचोवपाचो खूब असो प्रयत्न केलो. मागीर जेन्ना सगळे एक्टिविस्टांनी तो बोवाळ करून हें झाड आख्खे गोंयभर जेन्ना फेमस जालें तेन्ना जे स्मार्ट सिटीचे जे हें आसात ऑथॉरिटी आसात तेणी हें झाड रिलोकेट करून ह्या ग्रावंडार हाडपाची तेणी वेवस्था केली. आनीक हें झाड हांगा फोंडोवन परत रिलोकेट सुरू केलें. आतां ह्या झाडाची जी परिस्थिती आसा ती कशी आसा ती तुमी पळोवंक शकतात. आतां कित्याक येणारो जो आतां समर सिजन आसा ते समर सिजनाक हांगा ते कशें कितें जगतले आमी पळोवंक शकतात. एक ऑलमोस्ट 70% हें झाड मेल्लेंच असं म्हणूंक शकता आमी. आनीक हें झाड जें आसा तें येणारो जो समर सिजन आसा त्या समर सिजनान कशें बसून हें साल्वार जातलें काय ना
हो प्रश्न येयल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर आतां पर्वरे असोच एक इन्सिडेंट आसा. पर्वरे जेन्ना हायवेचें काम चालू आसा तेन्नाय बी अशेंच एक मोठें झाड जे खूब वर्सां पयलींचें झाड ते झाड आतां मारून ते झाड आतां काडून थंयच्यान रिलोकेट करपा खातीर अशें सरकार सांगता ते दुसरे कडेन रिलोकेट करतले म्हणून. पूण प्रश्न असो येता जेन्ना झाड रिलोकेट करतात तेन्ना ते झाड जे पयलीं भशेन आसता ते फुडें उरतलें काय ना, आनी ते जे झाड आसा त्या झाडाची एक तरेची हत्या जाता काय ना हेचेर सुद्दां कन्सर्न ऑथॉरिटीन किंवा सरकारान म्हणत हेचेर सुद्दां सारको विचार करपाक जाय. आतां तुमी हे झाड सुद्दां पळोवंक शकतात. हे झाड एक दोन अशें कम दिसतात आमकां, पूण तेजे भायर हे झाड कंप्लीट अशें एक 70% सुद्दां आमी म्हणूंक शकता हे झाड मेल्लें आसा. आतां हे झाड येता तो समर सिजन कसो फेस करतले तेजेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. गोंय राज्य पर्यटना खातीर फामाद. गोंयच्या दर्यावेळां सयत इतिहासीक फाटभूंय आशिल्ली देवळां आनी किल्ले लेगीत तितलेच फामाद. पूण काणकोणचो फामाद काब दे राम किल्ल्याच्या देखरेखी कडेन सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. पळोवया पुराय बातमी. गोंय हे पर्यटन थळ म्हणून फामाद आसाच. पर्यटकांक जश्यो गोंयच्यो दर्यावेळो आकर्शीत करतात तशेंच इतिहासीक फाटभूंय आशिल्ली देवळां किल्ले लेगीत पर्यटकां खातीर आकर्शणाचें केंद्रस्थान जावन आसा. पूण सरकारूच जर अशा इतिहासीक पर्यटन थळां कडेन दुर्लक्ष करपाक लागलो तर पर्यटनाचो फुडार खंयचे दिकेन वता काय असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. काब दे राम किल्लो हो 17व्या शेंकड्यांतलो असो प्राथमीक अदमास आसा. पूण आयज ही पळयात काब दे राम किल्ल्याची जाल्ली अवतिकाय. ह्या किल्ल्याच्या देखरेखी कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. हांव गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता जाता तितले बेगीन हे फोर्टाचे काब दे राम फोर्टाचे मेंटेनन्स करचे. कित्याक हजारांनी लोक हांगा येता. ताच्या माध्यमांतल्यान सांगलां की हे लोकां बड्याक भोंवले म्हणटरी टॉयलेट ना, वॉशरूम ना. वॉशरुमा लागून आमी जायते एक ती लोकांची अशें करून आतां वचून रेस्टॉरंटांनी वयता. हिंगा एक पावटी एकूच वर उदक येता. सो ते रेस्टॉरंट बाबळो कितें करतलो? तेका तर तेका उदक सारखें मेळना जाल्यार ती आतां इतली लोक तेजे रेस्टॉरंटाक वयताय. ती रेस्टॉरंटाक गेल्या उपरांत उजर केल्यार तेका उदक मेळचें ना न्हू. सो हांव आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट अशें ट्युरिजम डिपार्टमेंटा लागीं मागता तिका आमची घरां आसा ती पयलीं म्हजे कडेन 2 पार्टी केलेली ती मोडलेली आसा ती सारकी करून तांकां वॉशरूम करून तांकां सुविधा दिवची. पूण वॉशरूम ना अजून ना. आनी आमी जायते फावटी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान देखून सांगलें ते करू म्हूण. साबार राजवटींनी काब दे राम किल्ल्याचेर जैत मेळोवन त्या काळात आपल्या परीन ह्या किल्ल्याची देखरेख केल्ली आसा. आयज इतिहासीक महत्व आशिल्ल्या काब दे राम किल्ल्याची जाल्ली अवतिकाय पळोवन नजो अशी खंत इतिहास मोगी योगेश नागवेकारान उक्तायली. दुर्दैवान आयज गोंय सरकारान हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केला. 2021 वर्सा या किल्ल्याच्या नूतनीकरणा खातीर 29.7 कोटी रुपया सँक्शन केल्ले. पूण गोंय पर्यटन खात्यान केन्नाच हाची दखल घेतलीच ना. तेन्ना आतां तरी ह्या किल्ल्याची पुनर्बांदणी करपाचेर भर दिवचो अशेंय योगेश म्हणटा. काब दे राम किल्लो हो एक ऐतिहासीक महत्व आशिल्लो. हो गोंयचो वन ऑफ द बिगस्ट फोर्ट. हो असोच म्हणजे सारको वसाड पडलेलो आसा. ह्या किल्ल्याचें ऐतिहासीक महत्व म्हणल्यार हो किल्लो कितलेशे वर्सां पयलीं एका साम्राज्यान बांदलेलो तेजो नोंद ना. तेजे नंतर ते नागेशीचे जे वडियार म्हणजे सोंदेकार म्हणटा आमी तांकां ताणें ते परतो बांदकाम करून काडलो. जेन्ना तेणें सोंदा कारवार हो प्रांत सोडून जेन्ना तो गोंयान आयलो तो कितलेशे तेंप थंय रावलो. तेज्या नंतर मराठ्यांनी पसून तो जिखलेलो आसा. तेज्या परतो पोर्तुगीजांनी जिखिल्लो आसा. आनी तो आज जो बांदकाम आमी पळयता ते पोर्तुगीज बांदकाम. दॅट इज अ पोर्चुगीज आर्किटेक्चर एंड इंजिनियरींग. वन ऑफ द बेस्ट डिफेन्स मेकॅनिझम फोर्ट जाका ड्राय मोट आसा सकल. ड्राय मोट म्हणजे प्रोटेक्शन सेंटर ते. इट्स अ प्रोटेक्शन वन्स द एनिमी इज एंटरिंग डायरेक्टली तांकां किल्ल्यार घुसपाक मेळना. तो ड्राय मोट आशिल्लो. सो इतिहासीक महत्वाच्या दृश्टिकोनांतल्यान इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. ताचें ओरिजिनल नांव खोलगड. ताका रामाचे भुशीर पसून म्हणटाले आनी हाकाच लागून काबो म्हणजे केप आशिल्ल्या जाग्यार हो किल्लो आशिल्ल्या कारणान पोर्तुगीजांनी ताका काबो दे रामा म्हणजे रामाचे म्हणजे परशुराम थंय अशें एक फोकलोर गेल्लो वता की ते परशुराम येवन राविल्लो म्हणून. असोय बी एक फोकलोर वता की थंय प्रभू श्रीराम थंय आपल्या वनवासाक वता आसतना थंय ते राविल्ले. सो हो किल्ल्याचे वैशिश्ट्य कितले पोन्ने आसा हेजो तुमी विचार करात. पूण दुर्दैव म्हणल्यार गोंयच्या सरकाराक
वेगवेगळे सरकारां, हांव एक पक्षाचे बद्दल उलयलो, वेगवेगळे सरकारां ह्या हो काबदेराम किल्लो प्रोटेक्ट करपाक, हो रेस्टोर करपाक कंप्लीट फेलियर जाल्ले आसा. हे दुर्दैव आहे गोंयकारांचे. गोंयचे इतिहास पळोवपाक टुरिझम हांगा गोंयान येता, पूण आज दुर्दैव म्हणल्यार आमचे इतिहासीक जागे जे आसात ते अशेच वसाड पडलेले आसात. ताचे रेस्टोरेशन काम करपाचे कंप्लीट गव्हर्नन्स फेलियर जाल्ले आसा. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत फ्रॉड प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या तन्वी वस्त हिचे आड फटवणुकीच्यो आनी 5 कागाळी नोंद जाल्यात. तन्वी आड आतां वट्ट 24 कागाळी दाखल जाल्यात. तशेंच पुलिशेन तिचे आड आतां मेरेन 4 गुन्हे नोंद केल्यात. कुडचडेच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंट होल्डरांक लाखांनी रुपयांची टोपी घातिल्ल्या तन्वी आड आनीक 5 जाणांनी फटवणुकीच्या कागाळी नोंद केल्यात. आतां तन्वी आड नोंद जाल्ल्या कागाळींचो आंकडो वाडून 24चेर पावला, जाल्यार तिचे आड 4 गुन्यांवूय नोंद आसात. सेंट्रल बँकेचे कुडचडे शाखेत 8 लाखांचो फ्रॉड जाल्ल्याची कागाळ कुडचडेच्या स्टीव्हसन फर्नांडिसान केल्या. सद्याक तन्वी आनी तिचो साथीदार बँक मॅनेजर आनंद जाधव दोगांय पुलीस बंदखणीत आसात. सोमारा तांकां दोगांकूय केपेंच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत हाजीर करतले. ह्या दिसाचो कुडचड्यार जो इशू जाता तो म्हणल्यार थेफ्ट आनी फ्रॉड जो सेंट्रल बँकेक घडलेलो आसा आनी खंय तरी हेजे बद्दल कंप्लेनी कुडचडे पुलीस स्टेशनाक चालूच आसा. आतां पर्यंत टोटल 24 एप्लिकेशन येयल्ले आसा. तशेंच 4 FIR तेंचे अगेन्स्ट जाल्या. जे जो मॅनेजर आसा आनंद जाधव आनी तन्वी वस्त यांचे अगेन्स्ट अराउंड 24 एप्लिकेशन, तशी 4 FIR. आनी हे खंय तरी काल ज्या दीस एक आनीक व्हडले अफरातफरी जे 8 लाखाचो आसा तो स्टीव्हन्सन फर्नांडीस म्हणटा सावंतवाडा काकोडा, तेणे बी आपल्या 8 लाखाचो फ्रॉड जाला सेंट्रल बँके अशें म्हणून केपें कुडचडे पुलीस स्टेशन कंप्लेन केल्ली आसा. आतां ह्या प्रकरणात 2 फावटी तांकां रिमांडाक व्हेल्ले आसा. परत फाल्यां मंडेक सोमाराक परत केपें कोर्टाक तांकां प्रोड्यूस करतले. आतां पळोवपाक जाय कोर्ट कितें डिसिजन घेता ह्या प्रकरणा बद्दल. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. वास्को नवे वाड्यार सोफिया फर्नांडीस हांच्या जनरल स्टोराक उजो लागलो. आयतारा दनपारच्या कडार ही दुर्घटना घडली. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी थळार धांव मारली. मात जवान पावच्या पयलींच थळाव्यांनी उदक मारून उजो नियंत्रणात हाडिल्लो. ह्या उज्यान दुकान धनी सोफिया फर्नांडीस हिका सुमार 1 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. कॉल येयले 13:50 की शॉपाक उजो लागला म्हणून. आमी रोकडे भायर सरले आनी पूण येताना मात्र आमकां खूब प्रॉब्लेम जालो. कित्याक ते सगळे गाडये लावन दवरता, आमची गाडी सुटना म्हजी, कळ्ळें न्हू. तरी आमी पावलेले उजो तेंच्यानी लोकांनी पावलेलो ऑलरेडी. लॉस कितलो एस्टिमेट आसतलो? लॉस प्रॉपर कारा प्रमाणे ते 1 लाख करून सांगता. 1 लाख कित्याक लागून ते उजो पेटलो ते खबर ते कळना आमकां. कित्याक थंय वायरीचे बी कांय दिसना. जालें अर्देवर जालें अशें उजो पेटलें. आमी तेन्नाच बंद करून गेल्ली 10 मिनटां पयलीं कारा कडेन. आनी मागीर भुरगे सांगूंक येयले की उजो पेटला म्हण, धुंवर येता म्हणून. तेशी धांवन येयली घरा कशें चावी गेले चयल्या सगळें उजो दाखयलें. शॉप बंद केल्लें? शॉप बंद केल्लें 10 मिनटां पयलीं बंद केल्लें आनी घरा गेल्ले आमी. आनी कितलो लॉस बीन अंदाज? लॉस जाला ते सगळे तांदळाचे कालूच स्टॉक येयले, सगळे काबार जाले. मसाला ते पीठ बीन सगळें, तेला बॉक्स. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी भारतीय वंशाच्या काश पटेल हांची फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन म्हळ्यारूच FBIच्या संचालक पदाचेर नेमणूक केल्या. डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या पयल्या कार्यकाळा वेळार काश पटेल हांणी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाचे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम केलां.
तुलसी गब्बार्ड हांचे कडेन नॅशनल इंटेलिजन्साची जबाबदारी दिल्या. आता पटेल डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या प्रशासनात उच्च पदाचेर संधी मेळिल्ले दुसरे भारतीय अमेरिकन आसात. दिवचलच्या फामाद नव्या सोमारा निमतान भरपी फेरीत ओनूय गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांचेर बंदी आसतली असो निर्णय गुरू फंड ट्रस्ट आणि भायलीपेट बाजारकर 10 जण उत्सव समितीन घेतला. शेनवारा राती घेतिल्ल्या पत्रकार बसकेत उत्सव समितीन हो निर्णय जाहीर केला. येता त्या 9 डिसेंबराक श्री शांतादुर्गा मठ मंदिरात फामाद नवो सोमार मनयतले. खाद्यपदार्थ विकतात एक आम्ही कसल्याच प्रकारे त्यांना एंट्री दिवचे ना. तो हांव सगळ्यांत पयलीं ते दीस उरच्या पयलीं हांव सगळ्यांक अवेर करूंक सोदता, सगळ्यांक जागृत करूंक सोदता की तेंच्यांनी मागीर हांगा येवन वाद न करता तेंच्यांनी हांगा येवपाचो प्रयत्न करचो न्हय. तर आमी खंयच्याच प्रकारे तांकां हांगा एंट्री दिवचे ना. आनी हो नव्या समाजचे उत्सवचे म्हत्व म्हणजे नवो समाज फक्त दिवचलकारूच न्हय तर गोव्यातल्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान तशेंच महाराष्ट्रातल्या आजूबाजूच्या भागांतल्यान सुद्धा लोक ह्या नव्या समाराक आवर्जून उपस्थित असतात. आणि ह्या वर्षाच्या नव्या समाराचें वैशिष्ट्य म्हणजे नवो समार 1 आणि 2 दीस न्हय तर 5 दीस तो व्हडलो कार्यक्रम आसा तो आमी ह्या वर्सा त्या रुपान आमी साजरो करतले. नवो समार 9 तारखेक डिसेंबराचो आसा. तेच्या पयलीं 5, 6 आणि 7 हे शतचंदी अनुष्ठान हो कार्यक्रम हांगा शांतादुर्गा मठ मंदिरांत जातलो. आणि त्या दुसऱ्या दिसा तेजे महाप्रसादूय जातले. तेच्या उपरांत नवो समारा उपरांत मागीर आमचो 15 तारखेक देवी शांतादुर्गाचो कालोत्सव आसतलो. आणि मागीर 15 तारखेच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा 16 डिसेंबराक आमचो गवळण कालो आसतलो. 9 तारखेक आमचो नवो समार. नवो समार पूर्ण श्रीखंडात सांगले जाता. नवो समाराक ह्या वर्सा श्री ओंकार प्रभू घाटे मुंबई तशेंच सुस्मिता दवळकर मुंबई 7 समाज करतली. जयेश कोसंबे, महेश दामोदकर, माया बेळगावकर, दत्तराज शेटे, राहुल खंडोळकर आणि निवेदक असताना गोविंद भगत ही पहिली महिला आमच्या ह्या मठ मंदिरात 10 वाजता सुरू जातली. त्या पयलीं 7 ते 7:30 वरांचेर देवीची पालखी ह्या मठ मंदिरांतून भायर सरतली आणि ती महादेव देवळा कडेन पावतली. महादेव देवळा कडेन शांतादुर्गा हायस्कूल यांच्या भुरग्यांचें भजन आसा. ते भजन करता 10 वरांचेर ही आमची पालखी मिरवणूक मठा कडून महादेव मंदिराकडे भायर सरतली आणि ती मागीर प्रत्येक गांवांत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.